गोयचे लोकसंख्येत भंडारी समाजाचो 60% वाटो आसा। आमच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार आमकां उणेच 19% आरक्षण मेळपाक जाय, भंडारी समाजान मागलां। हे विशीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांणी तांकां मागण्याचें निवेदन दिलें। गोय मुक्ती उपरांतूय भंडारी समाज शिक्षणीक, सामाजीक आनी अर्थीक दृश्टीन खूब फाटी उरला। ताकाच लागून आरक्षणाची आमची मागणी योग्यच आसा। देखून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान समाज भावांचो विचार करून सकारात्मक निर्णय घेवचो अशी मागणी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकान केल्या। पळयात तांचें म्हणणें। कालांतरीत स्वतंत्र जाले नंतर अजूनही आम्ही शैक्षणिक, सोशल आणि फायनान्शियली खूप बॅकवर्ड आहा गोमंतक भंडारी समाज। आणि हेका लागून आमकां जे रिजर्वेशन मेळपाक जाय ते रास्त आसा आणि ते आमचे गोयचे सीएम प्रमोद सावंत हे जात तितले बेगीन हे करतले अशी आशा आसा। कारण जे आमी हेचे पयलीं तेचे कडेन गेल्या घेवन आमची घराणी तेणी सगळे आमचे केल्लें आसा। आणि हे एक सगळे समाजाचे एक मोठे काम ते करतले अशें हांव आशा बाळगतां। कित्याक जेन्ना आमचे लोक 100रांतले एक समज 95 लोक जर 5 लोक जर बरे असले तितूंतले 95 लोक गरीब आसा। थोडे लोकांक घरांत वयर पत्रे सुद्दां ना, चुट्टाच्या घरांत ते रावता आणि एका टायमार जेवण सुद्दां आमच्या लोकांक मेळना अशी परिस्थिती ह्या आमच्या समाजाची आसा। म्हणून ह्या सरकारान आणि आमचे गोंयचे सीएम प्रमोद सावंता हेचेर जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें आणि हो जो हक्क आहा तो आमकां मेळोवन दिवचे। आमची मागणी अशी आहा की आमी लोकवस्ती गोंयांत चड आहा भंडारी समाज। आमी जवळ जवळ 60% लोक आसा आणि हे 60% आमकां रिजर्वेशन कमी ते 19% मेळपाक जाय, जेणे करून जे आमचे लोक वंचित उरले शिक्षणा पासून, धंद्या पासून तांकां कितें तर त्याचो फायदो जातलो। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।